आयुष्य भरपुरात शेणिल्ले हे आयुष्य, मनान दुखलेले, सुखान विसलेले, हेच काय आमचे आयुष्य? आमचे मन निस्वार्थ असता म्हणून खिणा खिणा ते तुटता. दर गजाली तो चड चित्ता म्हणून बेश्टो रडटा. हेच काय आमचे आयुष्य? जेका दोळे आसून कुड्डो, कान आसून भेरो, पाय आसून थोटो आणि तोंड आसून मोनो, हेच काय आमचे आयुष्य? दर एकाच्या आयुष्यान एक विदूषक असता. विदूषक जो भितरल्यान दुखी पूण भायल्यान सगळ्यांक दाखोवपाक सुखी. आयज काल आमकां हेच आयुष्य दिसलां. जावच्या पयलीं तांकां सगळेंच वायट दिसता. मरचें, मारचें, तोपचें असले भास मनान आयलें की मागीर समजपाचें हें असलें आयुष्य? खरें तें आमचें आयुष्य न्ही. हें आमचें आयुष्य. ह्या आयुश्याचें आयुष्य तांकां कसलोच ना भान. ते खरें जगपी पात्र. ही मोनी जात तांचो मोग आफाट. आवयचो मोग, पाडेलीचो माड, गायचें नांव, भुरग्याचो नाच, हें आयुश्य खरें आयुश्य. केन्ना केन्ना आमकां दिसता तें सत्य नासता. तो एक आमच्या मनाचो विचार जो सदांच आपल्या मनाक एक वायट नाद निर्माण करता. खरें हें आमचें आयुष्य, जें आसून सुद्दां वळखुपाक कळना. वायट गजाली सदांच तुका फाटल्यान चड ओडटा. पूण बरी हांसून हांसून तुका जगपाक शिकयता. हाकाच हाकाच अरे हाकाच म्हणटा आयुष्य, एक लायफलायन. सदांच मनशाक दिसता की तो जगता तें आयुष्य म्हणून. पूण आयुष्य खूब व्हड आसता. पूण तें जगूंक सोदिना, कारण ताका तें वळखपाकच कळना. काच म्हणटा आयुष्य, एक लायफलायन.